एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जरा 11:30. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. इश्यू काकू आयज बेगिनूच हाडलेले हांवें. तो आता डबो घेवन खेळटा. हाय मग इश्वीक, हां म्हाका नाका तेवे चॉकलेट डबो घेवन खेळटा. चल जास्त ताका न्हाळयले, गरमी जाता. पाऊस नाही सकाळच्या, दमट हा पण. ओके, सो चला आता न्ही खुबे काळे खुबे हाडलेले, तेजे मांस काडटा आनी खुबे सामके बरे आसा. हे पळयात, दाखयता तुमकां. उकडून दवरला, आता तेजे फक्त मांस काडूंक जाय. हे पळयात, सकाळीच न्ही आईन उकडून दवरला. आता तेजे मांस काडटा. खूब दिसांनी तिका सांगलें आयज भाकरी कर म्हणून. भाकरी करूंकूच नासलेले. हे पळयात, आयज केला ज्वारीचे भाकरी केला. हे पळयात, मातशें चडूच कर मल्टिका, कित्याक फाल्यां जातले. फाल्यां ब्रेस्तार, तर फाल्यांय जातले. ओके, सो हें आसा 200 रुपयाचे. 200 रुपयाचे एक 15, 16, 17 अशें करता ती. आसूं म्हटलें, पयशे तोंड पळोवप ना, हय काय न्ही, करून घेवपाचें. सो 200 रुपयाचे केले न्ही आमकां 2 दीस इजिली वयता. जस्ट एक 2 खावपाचे इतलेंच, आनी फाल्यां बी उरतले आनीक बरें. ओके, सो बादाम घे. बादाम भिजत दवरता हांव, कोण खायना. शिवाक दिले, मागीर हांव आनी आई उरता खावपाक. ओके, सो हांव न्ही हे खुब्याचे मांस काडटा. ओके, आनी आयज हुमण करतले मिक्स नुस्तें, जे आमी काल हाडलेले पळय मिक्स नुस्तें. आई म्हणटा 100 रुपयाचे मेळटा खंय. पयलीं 100 रुपयाचे मेळटाले मिक्स नुस्तें, आतां 100 रुपयाचे कांय मेळना. ते 200 रुपयाचे ते. आतां ते करी केल्यार हांव आनी आईन खावपाचें तें, कित्याक शिव खाता करी, पण ताका नुस्तें हांव खावं म्हणना. एक नुस्तें आसता भितर, दाखयता तुमकां. तितून खूब काटे आसता, बारीक 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 खूब काटे आसता. पातळ आसा ते, पातळ दाखयता तुमकां. सो काल हांवें क्लीन करून दवरलें नुस्तें, सो ताका लागून आयज क्लीन करपाचें अशें कांयच ना. आनी कितें म्हणटा तें, हो ते करी तुमकां शेअर करता. मिक्स नुस्तें एक्चुली न्ही, मिक्स नुस्त्याचें हुमण न्ही खूब बरें लागता. अशें तिखट करता, चेपे करता न्ही हे मातशें. आई दाखयतलें तुमकां मिक्स नुस्तें. आनी आमगे खूब दिसांनी नुस्तें हाडलां तें. तुमी म्हाजे डेली व्लॉग पळयतात, केन्नाच हांवें मिक्स नुस्तें हाडूंक ना, कित्याक पणजी मेळत नाय मिक्स नुस्तें. हय यो रे हांगा, पणजी मेळत ना मिक्स नुस्तें. हांगा काल म्हापसा मातशें बसलेलें वाटे घेवन. 200 रुपया 200 हाडले. पयलीं 20 रुपया पानाचो मेळटाले न्ही आमी धाकटे आसतना. ते जाले गे, तो दीस गेलो. 20 रुपयाचे 50 रुपयाचे मिक्स नुस्तें मेळटालें. सो आतां कितें, आतां 200 रुपयाचे तर आतां 100 रुपयाचे कांयच मेळना. डायरेक्ट 100 रुपयाचे 2 नोट काडून दवरूंक जाय. आनी भायर सामकें बरें दमट आहा, दाखयता तुमकां. सो हें पळयात, बरें दिसता, पण मातशें गरम कशें जाता. काल तरी बरो पडलो सकाळच्यान. आमी म्हापसा गेल्ली, बरो पडलो पावस. पण आयज तरी पावसूच ना, अशेंच दमट आहा. ओके, सो हो खेळटा आनी एक 10-15 मिनटान तो न्हिदतलो. ओके, सो चला हांव ते खुबे मांस काडटा. आयज ते खुबेचे सुकें करतलें आनी तुमकां हांव शेअर करना, कित्याक खुबेचे सुकें आमी ऑलरेडी दाखयला. कित्याक भाकरी वांगडा न्ही खुबेचे सुकें खूब बरें लागता. सो म्हणटा आयज खुबेचे सुकें करया. आनी खुबे शिजयल्ले जे उदक आसता पळय, ताका न्ही आई फण्ण मारता. सोय बी वांटून न्ही एक मसालो रेडी करता, ताका फण्ण मारता. हांवें म्हटलें आयज करता, अशें करता दिसता ती आयज, कित्याक तें मागीर उदक ओडूपाक न्ही मन येना, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तेजी करी खूब बरें लागता, तें शिजयल्लें उदक. ओके, सो हांवें करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. आनी हो म्हाजो लूक आयच्यान चश्मा घालून. ओके, आतां मातशें बरी दिसता, कळ्ळें तुमकां न्ही. इतलें म्हाका त्रास जायना, मातशें बरें दिसता. ओके, चला हें करून घेता, मागीर मेळटा तुमकां. सो इश्विकाक न्ही एक 2 बादाम आनी एक धाकटो असो खजूर, हो ड्राय आं, ताका मातशें झरयता आनी खावयता. सो जालें म्हाजें, दिसता पळय इतलें शिंपल्यो आनी मांस सामकें इल्लेशें. पळय इतलेशें, पण बरें आहा सामकें. ओके, हें जालें. हेका आतां न्हीद घालता, हो रडटा. सो एक काम जालें म्हाजें, मेळटा तुमकां मागीर. सो हें पळयात, काल हाडलेलें मिक्स नुस्तें. ओके, सो हें जें आयज करतलें करी बरें येता हेजें. आनी काल न्ही हेजें हांवें थोडे 2-3 फ्राय केल्ले. म्हाका लायक बारीक बारीक नुस्तें, कळ्ळें न्ही. आनी हेका ते खूब काटे आसता, मातशें पातळ आसता, पण हेका न्ही खूब काटे आसता. आनी हितून थोडें मिक्स आसा, आनी हितून एक हेंय आसा, वेल्ली आसा, आनी 1-2-3 सुंगटांय आसलेली भितर. ओके, हें चड आसा, असलें चड आहा. हेका म्हाका धोडयारे म्हणटा दिसता, हेका खबर ना, शेवटे का धोडयारे कितें म्हणटा हेका.
आनी हें कितें डिफरंट नुस्तें आहा हें पळय. ओके, सो हेजे करी करता मातशें कमी चिली घालून न्ही आमगे करतात चेपे, मातशें चडूच स्पायसी आसना हें करी, कळ्ळें न्ही. सो ते खुबेचे सुके करपाक न्ही उदक जस्ट थोडेशेंच आहा तें, आनी उदक हांवें म्हटलें एक काडून आनी तेका आनी फोण्ण बिण्ण मारनाका म्हणटा, कित्याक खबर आहा तशें उरता मागीर तें, आनी फाल्यां आनी थर्सडे नॉनवेज खायना मागीर तें आनी दवरता कित्याक इल्लें आहा तें उदक मगे. हय पळय उदक न्ही इल्लेंच आहा, सो म्हटलें तें सुक्का करतना तें उदक वापर आनी ताका बरें बॉयल करूंक जाय, तें मागीर सुक्का जाता आनी तें उदक काडना, उदकाक फोण्ण बिण्ण कांय मारना. ओके, सो आतां मिक्स हुमण, मिक्स नुस्त्याचें हुमण तुमकां हांव शेअर करता, जशें आई करता तशेंच तुमकां हांव दाखयता. ओके, सो आई न्ही सगळें म्हाका रेडी करून दवरता, मागीर दाखयता तुमकां. ओके, हांगासर पळयत हांवें आईन सगळें काडून दवरलां, दाखयता तुमकां जशें आमगे करता तेंच तुमकां हांव शेअर करता. अर्दो नाल्ल तो व्हड घेतला, हें पळयात, हाफूच कांदो घेतला, एक धाकटो चमचो घेतला कोथमीर घेतला, हें न्ही रोस्टेड आहा भाजलेलें घेतला, आनी हाफ टिस्पून घेतला हळदीचो पिठो, हांगा एक 5-6 न्ही सुकी मिरसांगो घेतला. हें करी आहा न्ही मातशें कमी स्पायसी करपाचें, कळ्ळें न्ही. आनी हें पळयात थोडेशेच रोस्टेड मेथी घेतला, मेथी मातशी भाजून घेतला, आनी 1/4 टिस्पून न्ही रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स घेतला. ओके, सो हें सगळें न्ही आमकां मिक्सी जारान घालून उदक घालून न्ही एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आईक मेळटा हाय म्हण सगळ्यांक. हां, हें पळयात मसालो वांटून जाल्लो आसा, तशें उदक घातला, एका लागलेले मसाला थोडेशें उदक घातला, सो मसालो वांटून जाल्ले आसा. आनी एक धाकटोसो कांदो न्ही आमकां फायन चॉप करून घेवंक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर हांवें दवरला मातयेचें आयदन, अशें बरें गरम जावं न्ही. सो तापलेलें आसा, आतां तातूंत घालता खोबरें तेल घालता एक 2-3 चमचो. हें पळयनाका तुमी आं, हें सगळें लास्टाक पुसतलें कित्याक भाकरी केल्लेलें न्ही, सो मागीर लास्टाक तें लास्टाक धुतलें. कितें 3 चमचो घातला हांगा खोबरें तेल. सो तेल तापलेलें आसा, आतां कांदो घालता फायन चॉप केल्लेले. सो कांदो न्ही मातसो भाजून घेवया. सो कांदो हांगासर फ्राय जाल्लो आसा, आतां घालता मसाला घाल, उदक घालता, आनी तुमकां करी कितलें पातळ जाय दाट जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात, बरें एका मिक्स करून घेयात. सो आनीक जस्ट थोडेंशेंच उदक घालता, पुरो इतलेंच. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें परफेक्ट आसा. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट, आनी नुस्त्याकूय मीठ लावन दवरला. ओके, मीठ घालून न्ही आतां घालता सोलां. आतां हें बरें खतखतो हाडूंक जाय, बरें खतखतो आयलो की मागीरूच आमकां नुस्तें घालूंक जाय, की नुस्तें घालून ताका आनी शिजप ना, कितें जातलें खबर आहा नुस्तें न्ही पिसाळटलें आनी हुमण बरें जावचें ना. हेका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया, मागीर गॅस बंद करपाचें आनी हें घालपाचें, तें मागीर शिजता, हेका चड टायम लागना शिजपाक. सो हेका न्ही बरेंशें बॉयल येवनी. सो हें पळयात हुमणाक न्ही बरो असो खतखतो आयिल्लो आसा. सो आतां हें नुस्तें घालपाचें, बरें फ्रेश आसलेलें आं नुस्तें, खूब आहा तें घाल म्हटलें सगळें, आनी फ्राय करनाका, थोडें घाल. ओके, सो जस्ट 1-2 मिनटां ताका बॉयल हाडया, मागीर गॅस बंद करया, मागीर धांपोवन दवरपाचें, मागीर शिजतलें. सो बरें ताका न्ही अशें मिक्स करून घेयात, आनी ताका शिजपाक न्ही चड टायम लागना. सो आतां धांपोवन दवरया आनी जस्ट 1-2 मिनटां दवरतलें, मागीर गॅस बंद करतलें. सो हें पळय जाल्लें आसा, गॅस बंद केला, दाखयता तुमकां. आतां गॅस बंद करून धांपोवन दवरपाचें, इफ तें शिजपाचें आसा आनी शिजतलें थंयसरूच स्लोली. सो हें पळयात हांव उठलो जेवपाक, सो हें पळयात स्लोली करूंक जाय पळयात. ओके, तो अशें तुमी ट्राय करून पळयात, हुमण न्ही खूब बरें लागता. ओके, धांपोवन दवरता. आयज न्ही तुमकां हांव अगारू चॉपर हेजें हांव तुमकां डॅमो दाखयता. म्हाका खूब जाणां सांगलेलें डॅमो दाखय म्हणून. ओके, आनी हें आसा न्ही चॉपर, हितून न्ही चड जाय आं कांदे बीन, एक कांदे बी घातल्यार जावचें ना, कित्याक तें व्हडलें हाडलां हांवें, हेका लागूनच हांवें व्हडलें हाडलां. सो एक कांदे एक टमाट न्ही तितलें जाता, मातशें चॉप जाता, पण तितलें ना. सो चड जाणां आसता पळय, जेन्ना चड फंक्शन बी आसता घरात, चड कांदो बीन कट करचें पडटा तेन्ना ओके हें. सो पयलीं हांव तुमकां दाखयतां लसूण आमकां एक काडून सोलुचें पडटा न्ही, सो दाखयता तुमकां. हांव आतां फस्ट टायमूच करता, पयलीं हांवें व्हिडियो, दाखयता तुमकां. हो आसा लसूण सोलोवपाक, कळ्ळें न्ही, तें घालता भितर, आनी हें सगळें लसूण आहा न्ही फूल घालपाचें आं. सो हें पळयात. ओके, आतां हो धांपया.
ओके तो स्विच लायता हांव. ओके चालू करता. स्पीड आसा 1 2. ओके सो काढून पळोवया. हें लसूण आहा पळय तें मातशें वलें आसा कळ्ळें न्ही. ताका बरें ड्राय लसूण जाय. सो हें पळयात अशें न्ही सालां येता आनी अशें न्ही सुलोवन येता. हें पळयात अशें न्ही सुलोवन येतात. तो मागीर पळयात बरें सुलोवन येयल्ले आसा. हें पळयात इफ ते बरें सुके आसले न्ही जाल्यार ते आनीक बरें सुलोवन येतले. सो हें मातशें ओपन जालां तुमी हातीन काडून घेवपाचें कळ्ळें न्ही. हें पळयात सो बरें आहा. सो हांवें हें फस्ट टायम ट्राय केलां. हें लसूण म्हाजें खूब वलें आहा सो इजिली भायर येता. पळय ओके सो लायक जालो म्हाका बरो आहा. हे अशें तुमी न्ही सेपरेट करूं शकता लसूण पळय इजिली भायर येता कळ्ळें न्ही. सो हें मातशें वलें आसा न्ही ताका लागून. सो अशें तुमी न्ही करूं शकता आनी एक डब्यान घालून दवरूं शकता. एक 4 लसूण घेवपाचें हितून घालपाचें ताका बरें सोलोवपाचें मागीर एक पॅक करून दवरपाचें इजिली भायर येता. ओके सो हें जालें लसूण. सो आतां तुमकां न्ही हांव कांदे चॉप करून दाखयता. आमी कांदे न्ही पयलीं अशें रफली चॉप करून घेवंक जाय. सो पयलीं हें घालता. पयलीं हांवें रफली चॉप करून घेतला. हितून मातशें चड जाय आं कांदे बीन. तुमी हितूनच जाय जाल्यार टोमॅटो म्हणजे वांगडाच घालूं शकता कळ्ळें न्ही. सो आतां हें फायन वांटून घेता. जाल्लें आसा दाखयता तुमकां. हें पळय बरें फायन चॉप जाता. हांव केन्ना केन्ना कितें करता टोमॅटो आनी कांदे वांगडाच घालता बरें पडटा मातशें. हें पळय सो जाल्यार कितलें जाय बारीक जाय मातशें मिडियम जाय ते प्रमाणे तुमी तें स्पीड वाडोवपाचें. सो हें पळयात सो हें जालें. सो जशें हांवें कांदे चॉप केला पळय तेतूनच तुमी कॅरट मागीर बिन्स जे कितें भाजयो बीन आसा पळय ते तुमी घालून न्ही ताका चॉप करूं जाता. आनी हें आसा हें मदीं घालपाचें कळ्ळें न्ही. सो पयलीं हें घालपाचें मदीं जाल्यार वयर हें घालपाचें आनी हें आसा विस्क ताती विस्क करना आमी मिक्स करपाचें ताती. सो हांव तें तुमकां दाखोवंक ना कित्याक हांव तें नॉनवेजाक यूज करचें ना. आनी जशें आमी कांदे बीन चॉप केले पळय सेम हितून चिकन घालपाचें. ओके मिन्स चिकन मिन्स फायन बारीक बारीक पिसीस जातले चिकन कळ्ळें न्ही. सो बरें आहा पण लसूण करपा लागून हांवें तें घेवंक ना कित्याक कळ्ळें न्ही. पण बरें येता अशें सुलोवन येता पण लसूण बरें सुक्कें आसूंक जाय वलें आसूंक जायना जावचें ना. सो अशें आसलेलें. ओके 2000 कितें पडलें म्हाका. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. आनी चड जेन्ना करपाचें आसता पळय कांदे बीन चॉप करपाक चड तेन्ना बरें. आनी कोण मोमोज बीन करता पळय तांकां बरें आहा कांदे कॅप्सिकम कॅरट सगळें घालून न्ही फायन चॉप करपाचें. सो बरें जाता. ओके सो अशें आसलेलें डेमो तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो कुकुंबर हांवें कट केला मीठ लावून दवरला आनी कालवाचें केलेलें थोडेंच आहा. आनी हें दाखयता तुमकां सुकें. एक मिनट गरम आहा. सो हें पळया अशें सुकें केलां. हें भाकरी वांगडा बरें येता खावपाक. चड पातळ करूं ना सुकेंच केलां. ओके जालें. आतां नुस्तें हांव फ्राय करता. पयर आमच्या घरा युट्यूब फॅमिली इल्ली न्ही तुमकां दाखयल्लें पळय चॉकलेट म्हणजे कॉफी पावडर बी दिल्लें. तिणें न्ही एक बरेंशें एक बिस्कीट दिला दाखयता तुमकां स्वीट बिलकूल बी स्वीट ना. आनी जे कोण डायट बीन करता पळय तांकां खूब बरें आहा. क्लेजा म्हणून क्लेजा कार्डमन फ्लेवर आहा दाखयता तुमकां. सो अशें आसता आनी ताका कार्डमन फ्लेवर आहा बेलविटा. ओके सो खूब बरें आहा. हें इशिकाक हांवें रितुकाक हांवें एक टिफिनान घालून दिला फूल पॅकेटूच. सो हें थोडें दवरलां हांवें शिवन आतां टेस्ट करपाक. तो खूब बरें आहा हेंचें खूब बरें लागता स्वीटूच ना बिलकूल. सो जेवंक बसता आमी जस्ट इशुका भरयलें आनी तुमकां दाखयता हेंचें थाली पळय आमची भाकरी आसा रायस आनी करी आनी सुका आनी मोरी सामकी फ्रेश आहा. कितें आनी कुकुंबर तें आहा नाका. गुडी पाडवा आयज गुरू पौर्णिमा. तू गुडी पाडवा कितें म्हणटा म्हण. हॅपी गुरू पौर्णिमा. गुडी पाडवा खंय जालें हेजे कडल्यान. हॅपी गुडी पाडवा खंय आयज गुरू पौर्णिमा. कितें म्हणटा खबरा आयकता कितें म्हणटा टिचरीन आपले पांय पडूंकूच ना खंय. तो समजलो कितें खबरा टिचरीन भुरग्यांचे पांय पडोंक जाय. हांवें म्हटलें अरे तुवें टिचरीचे पांय पडोंक जाय हो असलो
म्हाका सांगता येऊन टिचरी आपल्या पाया पडूंक टिचरी आपल्या पाया पडूंक जाय खंय हें खबर ना गोरीपणे म्हणजे कितें तुवें पांय पडला मरे टिचरी पडला मरे तूं कितें म्हणटा म्हाका टिचरी आपल्या पाया पडूंक ना म्हणून असलो सांज जाली देवाक दिवो बीन लायले आनी तुमकां कितें सांगूंक जाय आसलेलें म्हाका न्ही म्हाजे एक यूट्यूब फॅमिली ऐश्वर्या फ्रॉम दुबय तेणें म्हाका न्ही एक वॉट्सॅपार एक मेसेज केलें की टिफीन सिरीज दाखय म्हणून म्हणजे हांवें म्हाका दिसता फाटीं एक टिफीन सिरीज घातलेलें म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक न्ही म्हणजे एक पेरंट्साक टेंशन आसता सकाळचें कितें करूंक जाय ब्रेकफास्ट सो मागीर हांवें न्ही एक व्हिडिओ केल्लो तो म्हाका दिसता एकूच व्हिडिओ केल्लो हांवें तेतून म्हाका दिसता एक रेसिपी शेअर केलेले सो तुमकां इफ रेसिपी बीन जाय ब्रेकफास्टा म्हाका तुमी कमेंट करा पण हांव व्हिडिओ करतलोच म्हणजे जेन्ना हांव रेसिपी शूट करून न्ही एक व्हिडिओ घालतलें म्हणजे सेपरेटूच एक टिफीन सिरीज करतलें तितून न्ही फक्त 3च रेसिपी हांव शेअर करतलें सिरीज 1 अशें करतलें मागीर नेक्स्ट सिरीज 2 करतलें कित्याक चड रेसिपी दाखयले न्ही ते व्हडले येता व्हिडिओ आनी पळोवपाक मजा येना बरी दिसना सो 3च रेसिपी घालतलें हांव एक व्हिडिओ आनी तो फक्त तुमकां डेली रुटीन कांयच पळोवंक मेळचें ना फक्त तुमकां रेसिपी पळोवंक मेळटलें टिफीनचे ओके तो तुमकां हांव शेअर करता ओके येतलें आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे डेली अशें कितें करूं जाय म्हाकाय टेंशन आसता सो कितें करूंकूच जाय न्ही भुरग्यांक तेच दिवपाकूच बरें दिसना मागीर ते वाजयतात ओके तो व्हिडिओ येतलो तुमकां ओके सो आनी कांय ना 7 जाली आतां घेता स्टडीज 3 ते 4 पर्यंत स्टडीज घेता मागीर 4 ते 5 इशूका न्हिदपाक टायम वयता आमी सारके 5 आमी योगा जॉयन जाता हांव आनी आई तो एक दीस तुमकां हांव शेअर करता ओके हॅबिल्डाचेर तुमकां खबर आसतलें युट्यूबार तुमी वचा आनी हॅबिल्ड HABUILD म्हणून टॅप करात खूब बरें आसता म्हाका न्ही 5 जावचे पयलीं न्ही इतलें हांव लेजी जाता म्हाका न्हिदोंकूय दिसता जेन्ना हांव ते योगा करता न्ही मागीर सामकें फ्रेश रावता सो आई कडेन तितलें जायना कित्याक ती बसोन मांडी घालून म्हणजे पांय बी फोल्ड करून करचें पडटा आई आपल्याक जाता तितलेंच करता ती बसोन करता कळ्ळें न्ही पण तेजें खूब बरें आसता कळ्ळें तुमकां आनी तुमकां खबर आहा मॉर्निंग सेशन आसता इवनिंग सेशन आसता सो तुमकां खंयचें जाय सेशन तें तुमी घेवं शकता सो हांव चडशी मॉर्निंग करूंक वचना की मॉर्निंग म्हळ्यार जायना इवनिंग हांव 5 ते मागीर 5 नंतर हांव फ्री आसता सो तेन्ना हांव 5 ते म्हणजे 45 मिनटाचेच ते योगा आसता आनी खूब इजी आनी करपाकूय बरें आनी रोखडें जाता म्हणजे इतलें टफ दाखयना तो इजी दाखयता कळ्ळें तुमकां इजी शेअर करता आयचे इतलेच ब्लॉग कशे आसलेले कमेंट करात आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर